स्वताच स्वताची जायरात करप, तुस्त तोखणाय करप, फाट थापटून घेवप सोपें, पूण जेन्ना नाल्लात बुरशें उदक येता तेन्ना ती सरकाराचीच करणी हें कळटा। सरकार शिक्षणाच्या मळार पुरायन अपेक्षीत आसला हें परत एके घडणुकेन सिद्ध केलां। वास्को बायणाचे कामिलो परेरा मेमोरियल सरकारी स्कूल तेजीच एक नवी देख। शिक्षणीक मळार गोंय कितले मागास उरला तें दाखयता हिरू महालेचो रिपोर्ट। हालींच आमी तुमकां दाखयलें की वास्कोचे गव्हर्मेंट स्कूल जे कशा तरेन डिलेबरेट कंडिशन आहा तेचे खंय तरी स्लॅबाचें पोर्शन पडटा म्हणून, आनी आयज आसा आमी बायणा जो गव्हर्मेंट स्कूल आहा ह्या हांगा आहा आनी हांगाय ह्या स्कुलाचे जो स्लॅबाचो पोर्शन आहा ते पडपाक लागलेलो आसा आनी ह्याच खातीर हांगासली जे भुरग्यांक आहा हांकां आतां शिफ्ट केल्ले आसा दुसऱ्या स्कुलान 5 to 10 मेरेनची भुरगीं आहा तांकां शिफ्ट केल्या। तशेंच हे जे एक स्कूल आहा हे गव्हर्मेंट स्कूल तशेंच हायर सेकंडरी आसा हांगा आनी वास्कोतले एकूच स्कूल आहा जे हांगा हायर सेकंडरी 12th मेरेन हांगा शिकयतात। पूण सद्या ह्या बिल्डिंगेची जी परिस्थिती आहा ही 1983 ही बिल्डिंग बांदलेली ऑलमोस्ट 40 वर्सां जाल्ली आसा आनी एकदम वायट परिस्थितीन आसा आनी हांगासलो कावन्सिलर आनी हांगासले जे MLA आहा हेंच्यांनी रिपेरा खातीर जावं रिनोवेशना खातीर घातला अशें जें म्हणना, पूण सद्याच्या परिस्थितीन ह्या हितून भुरग्यांक बसपा खातीर एकूच डेंजर आसल्या कारणान भुरग्यांक शिफ्ट केल्ली आसा आनी ह्या स्कुलाच्या ऑथॉरिटीन मागला की बेगीनच्या बेगीन हें काम करचें जेणे करून भुरग्यांचें शिक्षण आनी सेफ्टी जातली म्हणून। 8 दिसां आदीं वास्कोच्या सरकारी स्कुलाचो कपचो पडलो। ही खबर कानार पडटाच बायणा मेमोरियल स्कुलाच्या मॅनेजमेंटान भुरग्यांक दुसरे कडेन व्हेले। फुडली मानसिकताय म्हत्वाची, व्हडलेशें कांयच ना। मॅनेजमेंटान भुरग्यांची सेफ्टी पळोवन तांकां स्थलांतरीत केल्यात अशें म्हणत नगराध्यक्ष दीपक नायकान मॅनेजमेंटाची तोखणाय केली। तेच्या फाटोफाट मुख्यमंत्र्याचेय गोडवे गायले। आयकात। पहिले तुमकां सांगूंक सोदता की हे जे स्कूल आसा पळय ते फूल तालुक्यान एकूच स्कूल आहा गव्हर्मेंट जे प्रायमरी आहा, सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी आसा, म्हणजे फ्रॉम प्रायमरी टू 12th पासून आसा आनी खंयचरूच ना। हांगा ह्या स्कुलाची संख्या जी स्टुडंट आहा पळय ती सायजेबल आसा, बरी आसा। ह्या स्कुलाचे अशें आहा की 1983 हे स्ट्रक्चर बांदलेलो आनी आयज समज तुमी पळोवपाक गेलो जाल्यार वयलो फ्लोर, टॉप फ्लोर, ग्रावंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बरो आसा, तो टॉप फ्लोर आहा पळय तो एकदम बॅड कंडिशनान आसा। ते बारीक बारीक स्लॅब पडपाच्या स्थितीन आसा, थोडे पयलीं बारीक बारीक पडलेले आनी त्या कारणान ते जाल्ले पण आमी PWDन इमिजिएट तेजें इन्स्पेक्शन करून आमकां जे PWDन जे एस्टिमेट दिल्लो तेजो एडमिनिस्ट्रेटीव सँक्शन सुद्दां आमकां मेळिल्लें आसा। जेन्ना 8 दीस पयलीं जेन्ना तुमकां कळ्ळें की वास्को गव्हर्मेंट स्कुलाचेर कपचो पडलो, सो ह्या स्कुलाचे मॅनेजमेंटान अशें चिंतलें की हांगा सुद्दां रिस्क आसा। जो ह्या रितीन जो पावस पडलेलो आसा फाटले 10-12 दीस त्या रितीन हांगा वयर कितें जायत म्हणून तेणें रिस्क घेवचे पयलीं एडवान्सान तेंच्यांनी जे स्कूल आहा पळय ते फ्रॉम 5th to 10th ह्या स्टुडंटांक 5 क्लासीस तेंच्यांनी जेटीचेर शिफ्ट केल्लेले आसा आनी हे शिफ्ट करपाक तेंच्यांनी म्हणजे मेजर कॅज्युअलिटी जावंक ना, मेजर कॉलेप्स अशें कितें पडोंक ना, पूण पडोवंक शकपाची शक्यता एकदम चड आसा कित्याक हें पोरूच्यान सगळे क्रॅक्स पडलेले आसा आनी रिसंटली वास्को जे जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन घेतलेली आसा आनी हांव तांकां एप्रिशिएट करता, मॅनेजमेंटाक एप्रिशिएट करता तेंच्यांनी भुरग्यांची सेफ्टीक लागून तेंच्यांनी स्वताहून तेंच्यांनी जेटीचेर केल्लेले आसा। पूण खंयसर तरी म्हाका दिसता की आमी पार्ट ऑफ गव्हर्मेंटूच आमी ऑलरेडी आमच्या वास्कोच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन आमी हांगा इन्स्पेक्शन करून आमी ते एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्शन जाल्लें आहा पळय ते आमकां खंय तरी फायनान्शियल एप्रुवल घेवन आमी काम चालू करपाक प्रयत्न करीत आसा आनी म्हाका दिसता ते जातलेंच। आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो चीफ आसा त्या कारणान ते काम एकदम बरें आसा। तेणी स्कुलाक खंयच्याच स्कुलाक तेणी फाटीं रोवंक ना। आयज आमी पळयता वास्को जेन्ना मंगूर स्कूल ते जे गव्हर्मेंट स्कूल आहा ते सुद्दां बरे रितीन तेणी रिनोवेट केलेले आसा आनी म्हाका खात्री आसा 100% हांव सुद्दां फॉलोअप करता, वास्कोचो आमदार सुद्दां जाजी सरकार सुद्दां फॉलोअप करता, आमी करून ह्या स्कुलाची उदरगत करतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।